केंद्र सरकारान संविधाना विरोधान वचून नागरीक कायदो आनी कांय समाजांक नागरीक कायद्यान बंदी करपा खातीर अशे 2 कायदे लोकसभा आनी राज्यसभेन मान्यताय दिवन देशांत रावपी लोकांचेर अन्याय केल्ल्यान देशभर ह्या दोनय कायद्यांक विरोध करपा खातीर आंदोलनां चालू आसात. गोंयानय राजधानी पणजेन बुधवारा दीस आझाद मैदानाचेर जाहीर सभा जाली. IAS अधिकारी अरविंद भाटीकारान आयोजन केल्ल्या ह्या सभेक हजारांनी लोकांनी हजेरी लायिल्ली. तातूंत तरणाट्यांचोय आस्पाव आशिल्लो. आयज मेरेन खंयच्याय सरकारान देशाच्या संविधानाक हात लावपाची हिम्मत करूंक नाशिल्ली. जायतीं भाजपाची सरकारां सत्तेचेर आयलीं, तांणी सुद्दां करूंक ना. मात मोदी सरकारान देशाचें संविधान बदलपाचो प्रयत्न केल्ल्यान हें सरकार देशद्रोही आसा अशें भाटीकारान सभेन जाहीर केलां. आझाद मैदानाचेर जाल्ल्या जाहीर सभेक संदेश प्रभुदेसाय, वाल्मिकी नायक, सुटके झुजारी नागेश करमळी, अमरनाथ पणजीकार, MK शेख, ऑस्कर रिबेलो आनी हेरांनी आपलें मत उक्तायलें. पळयात, केंद्र सरकारान नाका आशिल्ले 2 कायदे केल्ल्यान तांच्या विरोधान गोंयांत जाल्ली पयली जाहीर सभा. ही रेझोल्युशनां आमी दिल्ली पर्यंत पावयतले ह्या मी तुमकां वाचून दाखयता. We protest against the Citizenship Act passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha recently in a hurriedly approved by the President of India, covered to convert it into an act. दूसरे मंजूर है? दूसरे, we strongly condemn and reject this unconstitutional act of the Indian Parliament and demand that the amendment be withdrawn immediately, since it violates the basic and secular structure of the Indian Constitution. Manjur? Tisre, we further demand that the BJP government at the center take care कि henceforth to preserve the secular character and the spirit of our constitution. Manzoor? So then we resolve to continue to our fight firmly to preserve the secular fabric of this Indian nation, where all citizens, irrespective of religion, caste, creed, region or political affiliations, have equal rights to live and prosper in this land. Kabul. आणि लास्ट माझ्या बरोबर म्हणा, we reject CAA and NRC outright. आम्ही हे जे मिस्चिफ जी चलयल्या मोदी सरकारान आणि शहा सरकारान तांकां फाटी घेवपा लायले बगर आमी वोगी रावचे ना. गोंयकार हे लोक कितें करतात? कित्याक आमी तांकां फाटी घेया म्हणटात? 1985 राजीव गांधीन एक आसाम एकॉर्ड केल्लो. आसामच्या भुरग्यां कडेन, स्टुडंट्सां कडेन कितें म्हूण की भायले लोक येवन तुमचो जागो बळकायतात, भायले लोक येवन तुमच्यो नोकऱ्यो व्हरतात, तुमची भाटां मेसां व्हरतात आनी तुमकां रस्त्यार उडयतात. ते हाज्या फुडें जावचें न्हय देखून आमी एक एकॉर्ड करया आनी आफ्टर 1971 we will not allow anybody to come and settle here as Indians. मागीर तरी बोवाळ करता आनी त्या खातीर हाऊ डू यू नो हू इज इंडियन, हू इज नॉट इंडियन? ताजे खातीर एक NRC करपाची, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, आनी सगळ्यांचे पेपर तपासपाचे. कोण बाबा पेपर सारको आसा, कोण सिटीजन, कोणाचे पेपर सारके ना, कोण नॉन सिटीजन, अशें करून खूब वर्सां लावन अंडर सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन अखेरेक तांणी कितें केलें? दे फावंड आउट दॅट 19 लाख जे लोक आसामांत आसात ते नॉन सिटीजन्स, ते इल्लिगल इमिग्रंट्स, बेकायदेशीर रित्या ते येवन मायग्रंट आयल्यात आनी आसामांत रावल्या, आसाम आनी बंगालांत रावल्या. म्हणटकर कितें करपाचें? अनफॉर्च्युनेटली
बीजेपीच्या वायट नशिबान बीजेपीक दिशिल्लें कितें, हातूंतल्यान चडशे मुस्लीम इल्लीगल इमिग्रंट म्हणून प्रूव जातले आनी तांकां एक तर तांचे देशांत परते धाडपाचे, तांचे देशांत जर परतून घेतले ना जाल्यार डिटेन्शन कॅम्पांत दवरपाचे. पूण जालें कितें, ते 19 लाखांतले जवळ जवळ 13-14 लाख हिंदू जाले आनी 4-5 लाख फक्त मुस्लीम उरतले. म्हणटा तांकां शॉक बसलो, आतां कितें करपाचें, कारण ते गृहीत धरून चलतात, एस्यूम करतात की सगळे हिंदू तांकां वोट करतात, आर बीजेपी वोटर्स, आनी सगळे नॉन हिंदू आर अदर वोटर्स अशें गृहीत धरतात ते, वीच मे नॉट बी ट्रू अँड वीच इज सर्टनली नॉट ट्रू. पूण तरी आसतना तांणी एक ट्रीक काडली की हे सिटीजन्स बील पळय आसा न्ही ते आमी एमेंड करया आनी तातूंत भितर कितें करया, जे हिंदू, क्रिश्चन और सीख और आनी खंयचे जैन, बुद्धिज्म वगैरे वगैरे दुसरे हे 3 देशांनी आसा, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश, तांकां जर त्रास जाता, तांकां जर हॅरेसमेंट जाता, तांचो जर छळ चल्ला, हॅरेसमेंट चल्ला, छळ चल्ला, जाल्यार तांकां सांगात तुमी येया इंडियेंत, तुमकां इंडियन सिटीजनशीप दिता. पूण हातूंत मुस्लीम इन्क्लूड ना. Muslims of Afghanistan, Pakistan, Bangladesh shall not be allowed in India even if they are harassed in those countries. हातून खूबशे डिफेक्ट आसा, खूबशे त्रुटी आसात, ते आमी सांगपाक वचना कारण ते खूब लांब आसा आनी तातून लिगॅलिटी इनवॉल्व आसा, तातून खंयचे कायदेशीर इतलेंच सांगपाक, फॉर द फर्स्ट टायम आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया this differentiation is made on the basis of religion. First time. आमची ही हिस्ट्री जाली हे सिटीजनशीप अमेंडमेंट बिलाची. हे बिल was passed, citizenship amendment bill was passed in Rajya Sabha and also Lok Sabha. आणि जनरली कायदे पंडित आमकां कितें सांगता, लिगल एक्सपर्ट, की असेंब्लीत ना जाल्यार लोकसभेत बिल जर पास जायत, प्रेजिडेंटीक एसेंट दिवपाक, सायन करपाक एक 10-15 दीस लागता, फॉर्मेलिटी आसता. घाई हांकां इतली जाल्या, हरी इतली जाल्या, ताकतीक इतली जाल्या की तांणी 2 दिसां भितर प्रेजिडेंटा कडल्यान सही करून घेतली. प्रेसिडेंट हो तांचो रबर स्टॅम्प तांणीच ताका हाडला, म्हणटकर सगळे कडेन तांणी आपले रबर स्टॅम्प दवरल्या, म्हणटा ताका आनी त्रास जाता. मागीर जालें कितें, तो कायदो जालो ना, कायदो जालो. आतां एक स्टेट उठला, म्हणटा दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज गोईंग अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, this is the first time our country is going against the constitution, we will not be a party to this, we will not implement NRC. अशें म्हणून खुबशे 7-8 राज्यांनी सांगला. आता प्रश्न कितें, डू these people have really a majority? तुम्ही विचार करात, रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ऍक्ट म्हणजे जे एक्टा सकयल, जे कायद्या सकयल आमची इलेक्शनां जातात आनी इलेक्शन कमिशन जे कायद्या सकयल स्थापन जाला तो कायदो, रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ऍक्ट. तातूंत कितें आसा की जे पार्टीक चड MP मेळटात त्या पार्टीचे राज्य जाता आनी त्या पार्टीचो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जाता. हांगा बीजेपीक चड पावर मेळ्ळा, चड MP मेळ्ळ्यात. पूण there is a big but. जे स्टुडंट्स आसात तांणी लक्षांत धरपा जाय की 2014 BJP got only 31% of the votes. 2014 BJP फक्त 31%, 31% of the total votes polled all over India मेळ्ळ्या आनी 69% oppositionाक मेळ्ळ्या. हाचो अर्थ कितें की 69% of the voters in India have not voted for BJP.
हे 2014 आणि आता 2019 अंदू लोकसभा इलेक्शन जाला तेन्ना बीजेपी कितले लोकांनी वोट केले? बीजेपी 37%. म्हणजे बिटवीन 2014 and 2019 इतल्यो बोबो मारून, इतले कितें करून, इतल्यो फटी मारून बीजेपीची मतां फक्त 6% वाडल्या आणि 2019 बीजेपीक 37% मतां मेळ्ळ्यात आणि बाकीच्या सगळ्यांक 62.5 62.5% मतां मेळ्ळ्यात. म्हणजे चड कोणाक बीजेपीक जितली मेळ्ळ्यात ताजे की दुप्पट ट्वायस मतां बाकीच्या पार्टीक मेळ्ळ्यात. आमचे वायट नशीब की बाकीच्यो ह्यो सगळ्यो पार्टी पळय आसा न्ही, इन्क्लुडींग काँग्रेस सगळे एक कडेन जाले ना. प्रत्येकाचो स्वार्थ आसता, प्रत्येकाची इगो आसता, प्रत्येकाचे एम्बिशन्स आसता, म्हणून ते एक कडेन जाले ना. They could not agree on a simple agenda of defeating BJP. ते जर एग्री जाल्ले जायत आज बीजेपीचो बोवाळ जावचो नाशिल्लो. आता अशें मायनॉरिटी म्हणटा ती 31% 37% हे पयलीं जाताले. काँग्रेस हॅज कम टू पॉवर ऑन मायनॉरिटी वोट्स ऑल अलोंग. केन्नाच ताका 50% वयर वोट मेळ्ळेना. पूण काँग्रेसीन केन्ना कॉन्स्टिट्यूशन मारून उडोवपाचो यत्न केलो ना. इवन वाजपेयी आनी अडवाणी जेन्ना पयले फावटी पावरार आयिल्ले, द फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी इन इंडिया टू 1999 to 2004, तांणी बसून एक कॉन्स्टिट्यूशना कडेन मेतेर जाले ना. ते टिंकरिंग केले ना, कॉन्स्टिट्यूशनाचेर हात घालपाक धाडस केले ना. पूण मोदी आणि शहा सरकारान ते केले. हे पळय आसा आमचो राग तितलो पयलींच्या बीजेपीचेर न्हय, तितलो आतांच्या बीजेपीचेर, मोदीचेर आणि शहाचेर. अरे तूं देशाचो एक प्रधानमंत्री आणि तूं अमके कपडे अमक्यान घाल्या म्हणून ताजो धर्म आणि ताजो धर्म इतलेंच न्हय तर त्या धर्माचे लोक उजो लावपी, हिंसा करपी, वायट कृत्य करपी अशें म्हणून तूं उलयता. तुका लजय दिसता पापया? तूं देशाचो प्रधानमंत्री, तूं च्या विकना, तूं च्या विकना. तुवें च्या विकपाची केन्ना बंद केली? खूब वर्सां जाली. आतां तूं प्रधानमंत्र्या भशेन उलोवपाक शीक, प्रधानमंत्र्या भशेन वागपाक शीक. फक्त आवाज वयर चडयलो आनी मागीर हाडलो आनी मागीर तुज्या लोकांनी ताळयो पेटल्यो. हाका देशाची सेवा म्हणना. फकत बरी भाशणां दिली म्हणून देशाची सेवा जायना. सगळे देशाच्या लोकांक सांबाळपाक जाय, सगळे देशाच्या लोकांचे उदरगती काम करपाक जाय. देशाचे उदरगत म्हणजे फक्त हिंदूची उदरगत न्ही, सगळे धर्माची उदरगत, सगळे जातीची उदरगत. हे सबका साथ सबका विकास ती फकाणां कारण हांगा विकासच जावना. सबका विकास खंयचो? विकासच जावना. आणि धर्माच्या आदाराचेर तूं देशांत येवपाक शकता, तूं देशांत येवपाक शकना अशें जावपाक शकना. पूण आतां तशें जालां आणि हे सेक्युलरिझम, हे कॉन्स्टिट्यूशन कोणे मोडला, कोणे ब्रेक केला, कोणे पांया सकयल मांडिला? पयलो कल्प्रीट मोदी, दुसरो कल्प्रीट अंतिम शहा, म्हणटकर प्रायम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, MPs ऑफ लोकसभा आणि MPs ऑफ राज्यसभा who have voted for citizenship amendment bill are all culprits and have all defied and violated the constitution of India. आणि तशें जर असं जाय, जर कोणी आमचे कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेट करता ताका हांव कितें म्हणटा, तो देशद्रोही, एंटी नॅशनल. हे लोक देशद्रोही है क्या नहीं? आमचो इतिहास पळोवंक जाय. आमकां 5000 वर्सांची संस्कृती आसा, 5000 वर्सांची आमकां दायज आसा, आमचो इतिहास आसा. पयलीं हांगा वेदीक धर्म आशिल्लो,
पण जसो जसो काळ फुडें गेलो तसे तसे दुसऱ्या प्रदेशांतल्यान लोक ह्या देशांत आयले. हिंदू धर्म हो विशाल धर्म, व्हडल्या काळजाचो हो धर्म. ह्या हिंदू धर्मान ह्या सगळ्यांक आपणायले, तांकां आपल्या वेळेंत घेतले आणि तांचे कडल्यान जे कितें बरें आसा तें आपणायले आणि तातूंतल्यान जी एक नवी संस्कृती निर्माण जाली त्या संस्कृतीक आमी भारतीय संस्कृती अशें म्हणटात. हातूंत हिंदू आयले, मुस्लिम आयले, क्रिश्चन आयले, सीख आयले, जैन आयले, बुद्धिस्टी आयले. मागोळ भावांनो भयणीनो, हांव चड वेळ घेनासतना तुमकां सांगपाक सोदता, आयज ह्या सरकारान जे कितें चलयलां तें म्हाका दिसता हो सरकार आमचो इतिहास विसरला किंवा त्या लोकांक ह्या देशाचो इतिहास विसरावपाचो प्रयत्न करता. ह्या देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत हिंदू भावा बरोबर खांद्याक खांदो लाव आमचे मुसलमान भाव वावुरले, फाटीर दाणे घेतले, कादय केले, जेलीत केले, त्रास सोसले, बलिदान केले. हे सगळे हो मोदी सरकार विसरलो काय कितें? मोदी सरकार हे सगळे विसरलो. जितलो अधिकार ह्या धर्माच्या लोकांक ह्या धर्तीचेर आसा, ह्या देशाचेर आसा, तितलोच अधिकार मुसलमान भावांक ह्या देशांत रावपाचो अधिकार आसा. भावनो भयणीनो, हांगा जायते लोक आयले म्हणून तुमकां सांगले हांवें. हांगा मुघलची आयले, मुघल हांगा आयले, हांगा स्थायीक जाले, हांगा ताणें आपली सत्ता राबयली, पूण तांची तोखणाय करपाची. ह्या लोकां भशेन तांणी लूटमार केली ना, हांची गिरेस्तकाय घेवन ते आपल्या देशांत गेले ना, ते ह्या मातये कडेन एकरूप जाले आणि भारतीय म्हणून जगले आणि भारतीय म्हणून मेले. त्या मुघलांचो निमणो मुघल राजा आमचो जफर, बहादूर शाह जफर, हो खरो म्हळ्यार तांचो निमणो राजा. ताणें इंग्लिशा कडेन कसलीच तडजोड केली ना. ताणें उलट स्वातंत्र्य चळवळीक तेंको दिलो आणि स्वातंत्र्य चळवळीक तेंको दिलो म्हणून ताका जेलींत वचचें पडलें आणि थंयच ताचें निधनय जालें. म्हणजे तूं त्या बहादूर शाह जफर मार्गान जेन्ना वता तेन्ना तुका त्या दिल्लींत बहादूर शाह जफर म्हणून एक मार्ग आसा, एक रस्तो आसा, तूं डेली त्या रस्त्यान वता, तुका ती पाटी दिसची पळयना की हो बाबा बहादूर शाह जफर म्हणटा तो कोण, ताणें देशा खातीर कितें केलां हें तुका दिसची पळयना. म्हाका भावनो भयणीनो, ह्या देशांत रावपाचो सगळ्यांक अधिकार आसा. आतांच आमी घटना आमकां वाचून दाखयली. ही घटना कोणे तयार केली? ही घटना फक्त हिंदूंनी तयार केली ना. ही घटना तयार करपाक राजेंद्र प्रसाद आशिल्लो, वल्लभभाई पटेल आशिल्लो, आमचो आंबेडकर आशिल्लो, आनी त्याच बरोबर आमचो मौलाना अबुल कलाम आझादी आशिल्लो. हे ताणें विसरचे न्ही. NRC and CAA is anti-people, is anti-constitution, is anti-poor, is anti-illiterate, is anti-migrant laborers, is anti-women, is anti-homeless, is anti-landless people. It is anti-tribals because none of these can have the documents to prove that they're Indian citizens. What about our Goan brothers who were forced to take Portuguese passport? What about them? What about our names? Do we think we will be safe? Assam NRC took 6 years, 50,000 employees, 1,600 crores spent by the government, and 8,000 crores were spent by the citizens of Assam to prove that they're Indians. We're talking about 130 crores Indians. How much money? Can we afford this? Is it practical? 6 years in Assam, we might take 25 years to prove our citizenship across India.
Anxiety, it is anti-health. It will spoil our mental health, anxiety. We will need more psychologists. India is not about cities. You have to go into the interior to know what India is. What about people who face the natural calamities? From where will they get the papers? I was told somebody up could not get his educational certificates and tell us what he had studied. And he expects all the people, all of us, to get papers. The burden of finding out infiltrators was on the government, not on us people. Why should I stand in line like we stood in demonetization and prove that I'm an Indian? Why? We will not stand in line. We will not stand in line to say that we are Indians. The best part is the soul of India is alive. That is why we saw protests across India. Students, scientists, opinion makers, everybody came out with just one message. With just one message. This bill is unconstitutional. This bill is communal. This bill is divisive. Today, the Muslims are batting. You get what I mean? Today they have excluded Muslims. Tomorrow, who will it be tomorrow? One by one, one by one. This is a time we need to give a very clear message. We fought for our freedom, we will fight again to retain it. We will go to our elected representatives. We will tell them, all those who voted for the bill. As sir said, they were Deshdrohi, that they were Gaddar, that they fiddled with the constitution, they fiddled with the constitutional provisions. We cannot accept it. We will not accept it. As a citizen of this country who believes in the constitution, yes, CA bill जे आसा, it is anti-constitutional. As a youth who loves my nation, this CA bill is anti-national. And as a Hindu, सगळे जाणा की this bill is anti-Muslim. But as a Hindu, I want to state that this bill is also anti-Hindu, and I will prove it to you. सगळे जाणा आमच्या प्रिएम्बलान बरयल्लें आसा, इंडिया इज अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर कंट्री. सेक्युलर हो आमच्या चडशा नेतांक मिनींग हाजो खबर ना. सो म्हाका दिसता आमी आमचे जे 2 MP आसा तांकां आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाचें एक गिफ्ट म्हणून व्हरून दिल्यार बरें. तांणी वाचुनी, because they have taken an oath to uphold that constitution and they don't know what is written in that constitution. ह्या आर्टिकल 14 जे कॉन्स्टिट्युशन आसा तातून बरयल्लें आसा, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ. यू कॅन नॉट मेक एनी लॉ बेस्ड ऑन रिलिजन. तर हे अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी कापाजदाद कशी झाली असो कायदो करपाचो? तर हो कायदो जेन्ना आतां सुप्रीम कोर्टान केस वतली, आय लूक फॉरवर्ड टू द डे वो खोंट मारून सुप्रीम कोर्ट भायर हो कायदो उडयतले. इट इज अ ओपन एंड शट केस इन माय ओपिनियन. आणि फक्त बीजेपीक आनी मोदीक गाळयो घालून फायदो ना. जेन्ना मत मारता आनी मेंबर ऑफ पार्लमेंट निवडून वता, ते कोणेय तांकां निवडून हाडूं, एकदां निवडून येतकच दे रिप्रेझेंट ऑल ऑफ अस. पूण आमचे ते 2 जाण मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसा तांणी दिल्लीन वचून आमकां फटयलें. दे वोटेड इन फेवर ऑफ दीस एंटी कॉन्स्टिट्युशनल बिल. आमी तांचें नांव घेवन तांकां हुशो घालुया. श्रीपाद नायक खुश खुश, श्रीपाद नायक, विनय तेंडुलकर, विनय तेंडुलकर. दुसरें म्हळ्यार हांवें म्हळें दीस बिल इज एंटी नॅशनल. आज आमच्या देशा फुडें खूब प्रॉब्लम्स आसा. म्हारगाय आसा आनी आज नोकऱ्यो ना, आमकां शिक्षण बरें मेळना, हेल्थ कॅर बरें मेळना, रस्त्यातीच आसा पळयल्या.
हाजेर कांयच काम करिना सरकार. पूण आपल्या ज्या ह्या इशूंचेर फेलियर लिपोवपाक दे हॅव कम अप विथ दीस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी. आनी प्रॉब्लम इज पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसी म्हळ्यार कितें? दे वॉन्ट टू डिवायड द नेशन जस्ट टू विन इलेक्शन्स. इजन दीस अँटी नॅशनल? आय रिजेक्ट दीस बिल बिकॉज दीस इज अँटी नॅशनल. पूण हांव तुमकां बरी खबर आज सांगपाक आयला, Pakistan Hindu Council म्हणून आसा, who are representing the Hindus of Pakistan, today they have made a statement that this bill is not for our benefit, it is only to divide India and we reject this bill. So ज्या लोकांच्या नावार हांणी हे बिल पास केले तांणीच हे रिजेक्ट केल्ले आसा. पुलीस फाटल्यान आहा ते तुमी मातशें आयकायर. सर्व धर्म समभावा, सगळ्या देवांक रिस्पेक्ट. दिस यू विल मेंटेन इन अ सेक्युलर इंडिया. आमचे खूब जाण मुस्लीम भाव येयलेले आहा. आता हो कलर पळोवन तुमी मातशे भियेत जाले. ये जो रंग है ये भगवान का रंग है. यही रंग लेके थोड़ा लोग शैतान बन गए. I appeal to the Prime Minister Narendra Modi. Yes, go ahead with your Hindutva. I will tell you what Hindutva I like. I will like to see all the temples cleaned up in India. I will like to see all the holy rivers cleaned up. You have left that and polluted that. And now what happens? You want to get rid of the Muslims and the Catholics next? Please. Also I want to see another thing. आमच्या धर्मान आमी कोमिया भायल्या लोकांक दिना. Recently in temples we have seen MLAs who are eating meat, who are walking with their shoes in the Musundi. That is the Hindutva I want repaired. Please remember, all of you, Hindu bhavanku sangta, Shiva will not drink poison again. This is not going to lead into the destruction of India. And please remember one last word, one last hymn that Mahatma Gandhi liked very much. ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान. I appeal to the BJP, seek this sanmati from your God and stop troubling other religions in India. Satyamev Jayate. ज्या भारतान अख्ख्या जगाक एक बरे कॉन्स्टिट्यूशन दिला, कॉन्स्टिट्यूशन समानतेचे दिला, कॉन्स्टिट्यूशन सर्व धर्म समभावाचे दिला आणि केन्नाच एकमेकाचो दुस्वास करचे ना जातीचेर धर्माचेर अशें सांगपी त्या भारताचो नागरीक म्हणून आयला. या भारत देशाची एक संस्कृताय आसा, एक कहावत आसा, जी कहावत आमच्या भारत देशाची संस्कृताय आसा आणि ती कहावत खूप साधी आसा. सुबह को भूला शाम को वापिस है तो उसे भूला नहीं कहते. आणि हांगा ही कहावत करताना तुम्ही सांगतात अमक्याच लोकांक हम भूल जाएंगे, ते आमचे कोण न्ही, ते येवपाक शकनात, बाकीचे येवपाक शकतात. ही आमची संस्कृताय न्हय. म्हाका या सगळ्या मदीं सगळ्या राज्यां कितलीशेच नॉन बीजेपी जी राज्यां आसात तातूंतल्या कितलीच्याच चीफ मिनिस्टरांनी जाहीर केला की आमी हो कायदोय मानचिनात आणि आमी ही NRC करची नात. प्रॅक्टिकल आसा
की आमच्या गोंया भितर आमचो चीफ मिनिस्टर ते करचो ना. पूण हांगा जे राजकारण सुरू जालां ते राजकारण मेजॉरिटी वर्सेस मायनॉरिटी अशे तरेन सुरू जालां. मेजॉरिटी आपले वडान व्हरपाची आनी ताका लागून मायनॉरिटीच्या अगेन्स्ट कितें कितें करपाचें. हांव गोंयच्या चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताक चॅलेंज करता हांगच्यान आनी गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीकय चॅलेंज करता आनी हांगा आम आदमी पार्टी धरून बाकीचे सगळे आसात तांकांय चॅलेंज करता. ह्या भारता भितर सगळे कडेन तुम्ही धर्माच्या नावाचेर फूट घालून राज्य केले, सत्तेर आयले, जे आता भारता भितरी भारतीय जनता पार्टी नॅशनल लेवलाचेर करपाक सोदता. हांव सगळ्यांक चॅलेंज करता, कोणेय ह्या गोंया भितर अशी तरेची फूट घालून मेजॉरिटी वर्सेस मायनॉरिटी करून सत्तेर येऊन दाखवचे. इट इज नॉट पॉसिबल इन गोवा. आणि त्या एकमेव गजाली लागून सांगता, भारताक सध्या जे कितें चल्लां, आसामाक चल्लां, बाकीचे कडेन चल्लां, सगळे कडेन चल्लां, ह्या सगळ्याच्यो ज्यो भावना आसात त्या भावना कडेन गोंयांतलो प्रत्येक मनीस जो ही गोंयची समानता मानता तो हांगा भायर भोंवन आयला. इदोळच्यान हांव स्टेजीचेर बसून नाशिल्लो, हांव भायर आशिल्लो, भायर वचून पळयतालो, कित्याक कोणीय फाल्यां उठून सांगताले की ना हांगा फक्त मुस्लिमूच आशिल्ले. आनी हांव पळोवन आयला सगळ्याक. म्हाका अक्षरशः भायर भोंवतना वेगवेगळ्या धर्माचे सोडात, म्हाका मॅक्झिमम यूथ भायर मेळ्ळो. आनी हे यूथ जो आसा, हे तरणाटे जे आसात, हे तरणाट्या कडल्यान तुम्ही सादूर रावात. हे अशे तरेचे फुटीचे राजकारण जर हांगा हाडपाचो प्रयत्न केलो जाय, आमकां मुख्यमंत्र्याची गरज लागची ना एनआरसी लागू करची ना म्हणून. गोंयचो लोक थारायतलो ही एनआरसी आमी मारून घेनात म्हणून. आणि ताजे खातीर हांव खास करून ह्या सरकारा भितर जे मायनॉरिटीचे एमएलए आणि मिनिस्टर आसात तांकां चॅलेंज करता, कापसतात तुमची जाल्यार तुम्ही ह्या एनआरसीच्या समर्थनार्थ येवन हांगा भाशणां करची आणि मागीर वेचून येवन दाखोवचें. थँक्यू. तुमकां इतलेंच सांगता, आयज हो जो एकवट आमी हांगा दाखयला हो आमी असोच दवरया आनी मोदी आनी शहा हे सत्ते वेल्यान भायर जावचे, हे सत्ते वेल्यान वचचे असो प्रसंग तांचेर हाडया आनी आमी हो देश राखया. हो देश जाती धर्मांनी वांटून राखून जावपाचो ना, हे सामकें निश्चित. तेन्ना आमी एकवट पळय आहा तो म्हत्वाचो, तो आमी राखया आनी त्या जोराचेर हो हिंदुस्तान फुडें व्हरया. ह्या लोकांनी, ह्या बीजेपीच्या लोकांनी पयलीं 5 वर्सां राज्य केलें आनी आतां 5 वर्सां मेळ्ळें आनी तांकां आतां फूल मेजॉरिटी मेळ्ळी. तांकां अशें दिसता की आतां आमी करीत तें जालें म्हणून. आनी आतां ते खंय सांगतात की आनीक 5 वर्सांनी जेन्ना इलेक्शन येतलें तेन्ना आमकां 2/3 मेजॉरिटी मेळटली आनी 2/3 मेजॉरिटी मेळ्ळी रे मेळ्ळी आमी समज हिंदुस्तानचें कॉन्स्टिट्यूशन बदलतले आनी ते जातीवादी आनी धर्मवादी करून उडयतले. हांव सांगता ह्या लोकांक अशें करूंक दिवचे पयलीं ह्या लोकांक धांवणेर घालूंक जाय. हांव म्हणटा धांवणेर घालूंक जाय. हें आमी करूंक दिवंक जायना, कारण हो देश तसो धर्माचेर आनी जातीचेर चलपाचो देश न्ही. आमचे जाती धर्म सगळे आसात, पूण आमच्या पब्लीक लायफान आमी ते केन्नाच करूंक दिले ना आनी करूंक दिवचेय ना. म्हणटकच हांव इतलेंच सांगता, कितेंय करात, आतां कितें आयलां तें आसूं राज्य, पूण म्हाका अशें दिसता स्वताक हो देश जर फुडें वतलो, हो देश जर मॉडर्न जगांत वतलो तर ह्या देशांत बीजेपी को फेक दो हीच गोष्ट आसूं जाय. समाज में नफरत तो हमेशा रहती है, समाज में झगड़ा हमेशा रहता है, हर समाज में, सिर्फ इस देश में नहीं, पूरे जग में, पूरे इतिहास में एक समाज दूसरे समाज से कुछ ना कुछ उनका लड़ाई होती है, कुछ ना कुछ उनका डिस्कशंस जो होते हैं. लेकिन एक डेमोक्रेसी जो है, एक लोकशाही जो है,
वो भावना से नहीं चलती है, वो चलती है संविधान के मुताबिक। So whether you love a Hindu, whether you love a Muslim, whether you love a Dalit or hate a Dalit or do whatever you have to do, that is your individual prejudice. We can't do much about it. But you must respect the Constitution because the Constitution is the law of this land. That is the only point. और यहाँ Article 14 very clearly states that you will not distinguish on race, religion, caste or creed on any person within the territory of India. So whatever you call immigrants now, they are within the territory of India. So within the territory of India जो भी है, आप फर्क नहीं कर सकते हैं as a सरकार, and it is a shame that with such a stunning majority in the Lok Sabha and an equally stunning majority in the Rajya Sabha, when the BJP did not have the numbers, you have these absolutely cowardly representatives of ours which caved in and supported this absolutely draconian law that is going to divide and finish our families. आप सोचिए ना, आप ये सोचिए कि क्या होगा जब ये एनआरसी आएगा। ये एनआरसी आएगा, अब हम सब लोगों को एक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, सिर्फ आधार कार्ड, बैंक प्रूफ या पासपोर्ट कॉपी नहीं चलेगा। ये बताना पड़ेगा कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, आपका माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, आपके बुजुर्ग के बर्थ सर्टिफिकेट्स क्या है, कहां से लेके आएंगे। ठीक है, अमीर लोग जहां कनेक्शंस हैं वो पैसा देके ये सर्टिफिकेट्स लेके आएंगे। गरीब लोग जो हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, कहां से लेके आएंगे ये सब। और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ये जान लेने का है कि डिटेंशन सेंटर्स ऑलरेडी तैयार रखे गए हुए हैं, where people are going to be kept when you don't have documents for years on end without redressal, only because you cannot prove your statehood. It's also a shame on all of us liberals that we did not raise our voice on all those what we call illegal immigrants still rotting in detention centers in Assam. We haven't raised our voices, whether they were Hindu or Muslim. For so many years they've been rotting there. We haven't raised our voices against that. But that is a shame that we need to correct and we need to introspect ourselves. बढ़ना है तो हम सब देशवासियों को, हमारे सब जो नेता हैं, उन लोगों को आगे देखना चाहिए। हम थक गए हैं कि ये देश चलता है सिर्फ हमारे नेता जो हैं पीछे देख के, 5000 साल पीछे, 50 साल पीछे, 500 years back. Stop looking back and leading us forward. Look forward and take us forward. That is our demand for you. और लास्टली मेरे भाइयों और बहनों, मुझे एक दरख्वास्त है कि आप सब लोग जब आपके मस्जिद में जाते हो, जब आपके मंदिर में जाते हो, जब आपके गुरुद्वारा में जाते हो, जब आपके चर्च में जाते हो, आपके मुल्ला, आपके इमाम से, आपके पादरी से, आपके पुरोहित या बट्टी से, आपके गुरुद्वारा के what do you call that, the head priest of the Sikhs, उन लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहिए। सब लोग इकट्ठे हुए, आपके बाइबल लेक्चर्स या बाइबल क्लासेस होते हैं बच्चों के लिए, कुरान शरीफ पढ़ाते हैं बच्चों को मस्जिद में, गीता पढ़ाते हैं, the Muslim holy book that is taught to children every day of the week. 10 मिनट निकाल के, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट निकाल के बच्चों को हम हर हफ्ते संविधान के बारे में सिखाइए। हर हफ्ते संविधान के क्लासेस सिखाइए बच्चों को। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को बुलाओ, आईएएस ऑफिसर्स को बुलाओ, जो संविधान समझते हैं उनको बुलाओ। जब आपका बाइबल क्लास चलता है, जब आपका कुरान का क्लास चलता है, जब आपका गीता की पढ़ाई होती है, 10 मिनट के लिए वहां संविधान सिखाओ बच्चों को, क्योंकि सिर्फ उसके बाद हमारे बच्चों को पता चलेगा, सचमुच अंदर से बच्चों को पता चलेगा
कि इस देश में उनके हक क्या है और उनकी जिम्मेदारी क्या है, और ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। 1 वर्सान 2 करोड नोकऱ्यो दितल्यो, 15 लाख 15 लाख दितले सगळे अकाउंटाक. येस हे सगळे जाणा, सगळे विसरू ना तुम्ही. आणि हे विसरपाचे न्हय, हे याद दवरा. अमित शाह काल म्हणटा की वी आर हार्ड रॉक. आम्ही सिटीजन अमेंडमेंट बिल लागू करतले. खंयचे स्टेटीन खंयचो प्रायम सीएम ओपोज करू, पण आम्ही लागू करतले. आणि तांकां आनी हांवें म्हणजे सांगपाक जाय की वी आर ऑल्सो हार्ड रॉक. वी वॉन्ट एक्सेप्ट. आम्ही हाका मान्य करचे ना. तुम्ही आमच्या दारार ऑफिसार धाडा, आम्ही विचारतले 15 लाख दियात, नोकऱ्यो दियात, रस्ते दियात. हे आसा जे तुम्ही आश्वासना केल्ली, फटी आश्वासना, हांकां ते प्रश्न करात. प्रश्न करचे पडटले. आयज हे लोकां मदीं भंय घालतात. भंय लिंचिंग करून भंय घातलो, गोरक्षकाच्या नांवार भंय घातलो. पूण हाका म्हाका दिसता की आमचे गोंय, आमचे इंडियेचे जे मुसलमान आसा आणि खास करून गोंयचे मुसलमान जे आसा तांकां भिवपाची गरज ना. आयज तुमी हांगा मंचार पळयला, सगळी जाती आनी जे अरविंद भाटीकारान जी हे घेतला, लीड घेतला, आमकां अशें दिसता की हे आमचे सांगाती आसा, आमकां कसली भिवपाची गरज ना. आमचे जे कॉन्स्टिट्यूशनचे प्रिएम्बल जे आसा, जी मूड जी आसा, आमची बेस, जे सेक्युलरिझम, हे काबार करपाक सोदतात. एकूच हेतू तेंचो की हे देशांतल्यान पोलरायज करपाचें, वोटरांक पोलरायज करपाचें आनी कायमची सत्ता आपली हितून दवरपाची. जशें एक व्यक्तीन म्हणलें की आमचे फ्रिडम फायटर आमचे मदीं आसा, ताणें म्हणलें की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करपाचो वायट हेचेर प्रयास केल्लो आसा. तुमी जाणा न्ही, सरकारा मदीं आनी आमी जनता, हे जनता मदीं कितें आसा, एक रिलेशन कितें आसा आमचे मदीं, दोगांय मदीं कितें आसा, संविधान. हे दोगांय मदीं संविधान, आमी संविधानीक तरिकेन तांकां निवडून आमी लोकसभेन धाडटात. संविधानीक तरिकेन आमकां लागून तेंच्यांनी डिसिजनां घेवची. पूण जेन्ना ही सरकार हे संविधानाक मानना, तर आमी ही जनता म्हणटा हे सरकाराक आमी मानना. हे सरकाराक आमी केन्नाच मान दिवची ना जेन्ना पण हे सरकार संविधानाचेर आपले कार्यकार, आपले काज दवरची ना. जे आयज देशान चालू आसा ते वायट आसा. आमी जर आयज उलयना, आमी जर आयज मोने रावले, आमी जर आयज सोंसून रावले, जाल्यार आमची मुखावयली पिढी ही आमच्याच भशेन मोनी जातली, कुड्डी जातली, भेटी जातली. आनी ह्याच खातीर आमी आवाज काडपाक जाय. आनी आवाज सत्या खातीर, आवाज न्याया खातीर, आवाज आमचे संविधान वाचोवपा खातीर. आमचे संविधान आमकां कितें सांगता? संविधान आमकां हांव हिंदू तूं मुसलमान म्हणून सांगिना. संविधान आमकां सांगता हांव भारतीय, हांव ह्या देशाचो नागरीक. आनी ह्या देशाच्या नागरिकाचेर कोणाचेरूच जर अन्याय जालो जाल्यार ह्या देशांतल्या सगळ्या नागरिकांनी उबे रावपाक जाय. म्हाका अभिमान आसा की हांव हिंदू. म्हाका खबर आसा म्हाजेर जर अन्याय जालो, हिंदूचेर जर अन्याय जालो जाल्यार किरिस्तांव भाव उबो रावतलो. म्हाजेर जर अन्याय जालो जाल्यार मुसलमान भाव उबो रावतलो, सीख उबे रावतले, पारसी उबे रावतले, बौद्ध उबे रावतले, सगळे जेन्ना उबे रावतले तेन्ना आमचो देश वाचतलो. मोदीन आयज ट्वीट केला की आमी खंयच्याय रितीन हे करतले, ह्या जातींक आमी साल्वार करतले, बाकीच्यांक भायर मारतले. हो देशाचो पंतप्रधान? तूं देशाच्या अमक्या भायर उडयतलो, अमक्याक वेचून तूं घेतलो. ही कितें भजी काडटलो, मिरची काडटलो? ही देशाची जनता जावन आसा, ह्या देशाची घटना आसा. त्या घटनेचो आदर करपाचें काम दर नागरिकाचे, दर इलेक्टेड मेंबराचे. आनी प्रायम मिनिस्टर तो आमचो सगळ्यांचो बापूय, तेणी जबाबदारेन वागोवंक जाय. उलो मारता आयच्या गोंयच्या तरणाट्यांक जे खास करून शिकतात, जे कॉलेजींनी शिकतात, जे हायर सेकंडरी शिकता, उलो मारता तुका आमी संविधान वाचोवया, संविधान वाचोवया, भारत देश वाचोवया. आयज ह्या सरकारा कडेन कांयच इशू ना. लोकांचे मन डायवर्ट करपाक हे इशू हाडल्या. अरे बाबा, कानो खंय पावलो, पेट्रोल खंय पावले, दाळ खंय पावली, हेचेर कांयच भासाभास ना.
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. Every state in this country right now has led this movement, but we should not forget the fact that the students community are right now leading the anti-CAA and NRC movement. बीजेपी समझती है कि वो इस एक्ट को यहाँ पे लागू करेगी और हम अल्लाह ताला की गायों की तरह यहाँ पे जाके हाँ में हाँ मिलाएंगे. इस मंच में रह के मैं बहुत क्लियरली उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो इस एक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. The students community of Goa will not tolerate this act, will make sure that this act is not implemented out there. जिस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया में, जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जिस तरीके से बाकी यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे पुलिस का हम दमन देख रहे हैं, मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो गोवा की स्टूडेंट्स कम्युनिटी के साथ ये करके दिखाओ. स्टूडेंट्स कम्युनिटी I urge and appeal to all the students community out here from different colleges and from our university that we all should stand united and we all should stand united and fight against this. We should fight each and every single social element that is trying to uproot the values of our constitution. We the people, that's the principle that has been used in our preamble. That when you see any wrongdoing happening right in front of your eyes, you go ahead and speak. If you cannot speak, then you should stop. And if you are not able to even do that, then at least tell your heart that this is wrong, and that is the weakest of our faith. Now tell me something out here. Are we one of those who will just see this and accept it in our hearts that this